आत्ता SP बरोबर मिटींग घेतली आमी ड्रग्साच्या संदर्भात। हांवें आजूच प्रेसाक सांगलेलें आसा की हे जे ड्रग्स चलता म्हज्या मतदारसंघात ते कायमचे बंद करपाक आमी कटिबद्ध आसा। म्हजें सरकार हांव आतां तांकां वेळीच सावध जावपाची एक संदी दिता। जर आनी हो निमाणो इशारो असो संदी वजा इशारो दिता की जर हे ड्रग्स तुमी वेळेन जर बंद करिना जायशात जाल्यार कितें तेचे परिणाम जातले ते भोगपाक तयार रावा। चवथ जाल्या नंतर आमी एक IRBचो एक प्लेटून 30 लोकांचो असो तयार करून नाक्या नाक्याचेर दवरतले। परत आमी आनीक स्पेशल ह्याच कामा खातीर 10 पुलीस सब इन्स्पेक्टराची टीम राबयतले। हांवें माननीय मुख्यमंत्र्यांक विनंती केल्या की म्हाका आनीक पुलीस फोर्साची गरज आसा आनी अशे पुलीस फोर्स घेवन नाक्या नाक्याचेर तैनात करून हे जे चल्ललें आहा चौका चौकांनी थंयसर चौका चौकांनी हे जे खबरे आसतात जे हे जेंचे कडेन हे बॉल्सांनी ड्रग्स आसता स्कुटरींनी ड्रग्स आसता सगळे कडेन आसता अशें आमकां आयकूंक येयलां। अशें ड्रग्स सोदून काडून कायमची हेची विल्हेवाट लावन कायमचो बंदोबस्त करपाची आज काळाची गरज आसा।